सुवर्णपुष्परत्नां व्यवहारितमर्पयामि मंत्रपुष्पाणि समर्पयामि। नमो देवी महादेवी शिवाय नमः। नमो प्रत्यवदाय काय आता लोक सगळे आता नवीन जी पिळगी आसा ती आता ह्या कष्टाकडे वळना। तांकां आता सगळ्यांक झगपाक जाय, म्हणजे काय बेगीन जाय आणि तेंचो कल हेच्या कडेन ना। तरी पण थोडे आमचे जे हे आमचे जाणटे मनीस आहात, थोडे तरुणे भुरगे आहात, तांकां थोड्यांक उमेद आहा, ते अजून सगळ्यांक जोर धरतात, जोतान उमेदीन काम करतात। आणि ह्याच्या फुडें म्हाजी अशी इच्छा ह्या तरुण भुरग्यांनी आणि आमच्या जाणट्यांनी ताका सपोर्ट दिवचो आणि तांकां ही आदल्या परंपरेची जी प्रथा ती कायम दवरपाची ही म्हाजी इच्छा। आमचे पारंपरीक नांगर परब जाल्ली आसा आणि ही आमची प्रत्येक वार्षिक हो उत्सव जाता। त्या आज सकाळ फुडें नांगर पुजा बी करून सगळे बैलांची नांगराची बी पूजा केल्ली आसा आणि नांगर परबचो हो विधी बटन नांगरला, त्या शिवाय बाकीचे विधी आसले ते पूर्ण केल्ले आसात। त्या शिवाय आता हो आमचो आता शेतीचो सीझन चालू करपाक लागून ही विधी सगळ्यात म्हत्वाची आसा आणि म्हणूनच ह्या विधीक खूप महत्व आसा। ताका लागून ही नांगर परब जी जाल्ली आसा ती पारंपरीक आणि फर्स्ट टायम कितक्याशाच वर्सांनी आमच्या प्रेसिडेंटान देवळाच्या नांगर धरून नांगरलेले आसा आणि बरी सुरुवात झाली आसा। पावसाय हेल्प केल्या पावसाने आणि अशीच ही परंपरा चालू उरची आणि आमची शेतां ही भरभराट जावपाची ही हांव परमेश्वराक विनंती करता। ही परंपरा केव्हा पूर्वापारपासून चलत येयल्ली ही परंपरा आयज आमचे गांवकार महाजन सांबाळटात आणि ही कित्याक तर कोणीच ही नांगर परब जाल्या शिवाय कोणच पयलीं गांवान नांगरना। ही प्रथा आहा देवस्थानाची महाजनाची पारंपारीक आमच्या जाणट्यांनी आमकां करून दिल्ली ही प्रथा। आयच्यान आता पावस अनायसे ह्या वर्षी बेगीन आहा म्हणटकच आता नांगरपाक काय हरकत ना। हे पारंपारीक शेतकरी कितकी वर्सांपासून ही नांगर परबेक आमचो नांगर धरता आणि हेच्या मागची धोरण काय तर ही देवाची पूजा अर्चा करून मगे शेत भात बरं जावचा होच त्याच्या मागचो हेतू। सध्या आम्ही मोरजी ज्या शेतान आसात आणि शेतान आमचे मोरजी देवस्थान मोरजाई देवस्थान समिती आणि तांच्या वांगड्यांनी हांगर नांगर परब म्हणजे ज्या पद्धतीन शेतान जर आता भात शेती करतलो जाल्यार नांगरणी करप महत्वाची असता आणि त्या खातीर आयज पारंपारीक पद्धतीने आमचे जे उदय गाडगीळ हे भटजी आसात पुरोहित आहा तांच्या मार्गदर्शनाखाली विधिवत अशी नांगर परब पूजा जाल्ली आसा आणि ह्या उपरांत आता केन्नाय शेतान नांगरपाक कांय अडचणी येनात। पयली देवस्थान समिती नांगर परब केल्या उपरांत कोण जे शेतकरी आसात शेतकार भाव आसात तांणी आपापल्या शेतान नांगरपाक हरकत नसता आणि ही नांगर परब जाल्या शिवाय कोणूच शेतान नांगरपाक वचना। ही खूप काळापासून जी परंपरा आसा आणि प्रथाय आसा आणि आयज व्हडा प्रमाणात हांगासर नांगर परब नांगरणाची पूजा सुरवातीक केली आणि जे काय विधी आसा ते विधी हांगर तयार केल्ले आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर।